नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्या माये मोगाचो येवकार। आज आमी पळोवया तिसऱ्यो कश्यो कल्लोवपाच्यो। तरी हांवें तिसऱ्यो घेतल्या आनी तिसऱ्यो साफ करच्या पयलीं उजरोवच्या पयलीं 2-3 वेळा हांवें उदकान धुवन घेतल्या। हांव ह्या आदोळेचेर तिसऱ्यो कल्लयता। तिसऱ्यो आमकां अशें घेवपाक जाय, हाफ राउंड असो पोर्शन आसा त्या सायडीन अशें लावन अशें करून फिरोवन घेवपाक जाय। अशें करून फिरोवन घेवपाक जाय। तिसऱ्यो कल्लयता आसतना अशें करून फिरोवन घेवपाक जाय। पळयात अशें करून उजरोवपाक जाय। एकदम क्लीन जावन येता। तुमकां तशें उजरोवपाक जायना जाल्यार तुमी अशेंय केल्यार जाता। हो पोर्शन फाटलो पोर्शन आसा तो आदोळेक असो लावपाक जाय आनी अशें करून फिरोवपाक जाय। हें मागीर ओपन जाता। पळयात कितल्यो सोप्यो त्यो तिसऱ्यो उजरावपाक। हे तिसऱ्यो कल्लोवपाक म्हाका 7 मिनटां सुमार लागली। पळयात अशें करून कल्लोवन घेवपाक जाय। चड वेळ लागना, रोखड्यो जाता। म्हाजो हो व्हिडिओ आवडलो आणि तुमकां उपयोगाक पडलो जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया दुसरो एखादो व्हिडिओ घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ रावात, देव बरें करूं।